मळ्यांनी भरून काळजामची तुझे थंय उबारून तुका हसून तुका वर्णून गायता कास्ताळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा हे कृपे सागोरा. या मिसाची ते सवाया परी आसात. प्रिमसन डिसिल्वाच्या 16व्या जल्मदिसाच्या उडासा घरगम बलिदान जावन भेटयता जॉन डिसिल्वा आनी कुटाम. तशेंच घरगम बलिदान जावन जॉन डिमेल्लो, प्रियांका डिसोजा, पर्ल गोम्स, डेन्झिल मॉरस, प्रवीण आणि फ्लाविया मॉनिस, अनिल गोवियस, रॉयसन सल्दाना मुंबई, निलिमा डिसोजा मुंबई. तशेंच कोविड-19 तावन बरी भलायकी सायरा पायसाक फावो जाल्ल्या खातीर जावन भेटयता फिलोमिना पायस. कुटुंबाच्या सर अल्मा पासो तुमी भेटयता सेलेस्टीन गुन्जाल्वीस. तशेंच आंतोनी पीटर मिरांडा आत्म्याक मिस भेटयता प्रवीण संतोष अरान्ना. सल्वदोर सल्दानाच्या आत्म्याक भेटयता रूपा मिनेजस. जुलियाना मिनेजसच्या आत्म्याक भेटयता उज्वल मिनेजस आनी कुटाम. स्टेफानिया डिसोजाच्या आत्म्याक भेटयता स्टॅनी डिसोजा बेंगलोर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज वर्साचो 27वो आयतार आमी समरमता आनी आयची लितुर्जी आमकां देवाच्या अगणित मोगा वयर नियाळ करूंक आपोवणें दिता. देव आमचो अगणित तरान अपरिमीत तरान मोग करता आनी त्याच पासून ताच्या पुताक जेजूक ह्या संवसारी ताणें धाडून दिलो आमी मनशांची सडवण करूंक आनी कोणेंच नाश जायने बघा सकाळी ससण्याचे जिवीत जोडीजेम जावन आसा बापाची खोशी. तर आयच्या दिसा देवाचो मोग आमी नियाळटा आसतना आमची जबाबदारी कितें म्हळ्यार आमी समजून घेवंक जाय. आमी कशें देवाच्या मोगाक प्रतिमोग दाखोवचो ह्या विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय आनी त्या प्रकार आमी जियोंक जाय. आमी केल्ल्या सरसुकीचो उडास काडया. देवाच्या मोगा विरोध केल्ल्याक आमी आमची चूक ओळखून घेवया आनी एमिसाचें पवित्र बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासो बेगीन संवकार वर्गीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर. सोमिया काकळूत कर.
देवा महिमा देवा महिमा देवा उसकी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस पोरा देवा सगीचाराया सपत्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्व पदवीधर आणि ससनाच्या देवा तू गणित मोवळाय सो बाप तुजे लागीं मागतेल्या अंक तांकां फोव जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड तूं दिताय तुजे काकुळतीन सौर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागोंक फुडें सरनाव तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फोव कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतन रजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन इजाया प्रवोदच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाखामळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता. एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टांचो एक दाखामळो आसलो. ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो. ताचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली. तो मळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेवन रावलो पूण ताणें दिल्ल्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसलेमाच्या निवास्यांनो आनी जुदाच्या मनशांनो म्हजें आनी म्हज्या दाखामळ्या मदें नीत करा. म्हज्या दाखामळ्याक हांवें आनी कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांव करिनासतना रावलां. तो म्हाका बरो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेन रावलो पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. तर आतां म्हज्या दाखामळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव ताची वंय काडटलो आनी तो सर्वसो जागो जातलो.
ताचो दोरो कोसलावन घालतलो आनी तो पांया थळा मस्तूंक वेतलो. हांव तो पाड जावंक सोडटलो, कोणूच तो बेणसो ना वा खणसो ना. तांतू जिळकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वाडटले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावं हांव तांकां आजनां दितलो. दळबरांच्या सर्वेस्पराचो दाका मळो इस्रायेलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकूस ताचे अपुरबायेचें झाड. त्यो न्याय निती आशाक धरून रावलो, पूण ताका पळोवंक मेळ्ळो रक्तपात. तर प्रामाणीकपणी आशा धरून रावलो, पूण ताका आयकूंक मेळ्ळी बोबाट. देवाचें उतर. देवाचे वडोवकार. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. इजिप्तांतली हुमटूं एक दाखवाल तुवें हाडली. जनगांक तावडान तुवें ती रोयली. दर्या पर्यांत तिणें फांटे सोडले. व्हडले न्हंय पर्यांत तिणें कोंबरे दिले. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. तर कित्याक तिचे दोरे तुवें परतिल्याय. वाटेन वेता ती सकडी हात घालता खुंटा. रांदू करपळे कशें ताची देसवाट करता. वैरान वट सावसां ते उस्तून मस्तून सोडता. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. दळबरांच्या देवा आमचीशी फाटीं ये. सर्गितान पाटी परतून आमकां पळय. हे दाखवालीची भेट कर, तिची जतन कर. तुज्या उज्या हातान रोवन तुवें ती व्हड केली. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. इस्रायेलाचें घराणें सर्वेस्पोराचो दाका मळो. जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात म्हणटा सोबी. तुमी भायर सर वचून बाळतात असलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. जय सर्वेस्पोरा, जय सर्वेस्पोरा, जय 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 जय.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक ही एक ओपार सांगली. एकलो बुंयकार आसलो. ताणें एक दाकामळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोंय घाल्ली. ताच्या मदें दाकारोसाक एक गाण्या फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदले. उपरांत मोळो ओकलाक गेणीक दिवन तो परगांवांक गेलो. फळ पिकसो वेळ येतस गेणी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें ओकला सरशीं धाडलो. पूण त्या ओकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक ताणें सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें. पूण वकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताकुणी ते मर्या दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते वकलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, अळे दायजाचो वारिसदार, येया ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर ओडून घाल जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी फाटीं येतच त्या वकलांच्या कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नस्त्यांक तो लगाड काडटलो आनी आपलो दाकामळो पावो त्या वेळार घेण फारी करतल्यांक गेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू? बांदपानी उपकार ना म्हूण सांडुल्लो फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्याक तें एक विचित्र. देवाचे उतर है वखणी तुका क्रिस्ता. ख्रिस्त मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, हो संवसार देवान रचलो म्हूण आमी स्विकार करता. देव जावन आसा, रचणार देखून तो जावन आसा ह्यो संवसाराचो धनी. ताणें संवसार रचलो, मनशाक रचलो आनी उपरांत मनशाक सांगलें, वाडा आनी चडा संवसार भरा. हो संवसार तुमच्या बऱ्यापणा खातीर तुमच्या जिविताक तुमी उपयोग करा, तसो बरो प्रयोग तुमी करा. पूण आधुनीक काळार आमी पळयता मनीस देवाचो रचना जावन आसलो संवसार तसो बरो प्रयोग करच्या बदलाक तसो दुरुपयोग तो करता. आपुणूच ह्या संवसाराचो धनी आपणे कोणायकी लेख दिवंक ना. म्हज्या खुशे प्रकार हांवें हो संवसार हांवें उपयोग करयेत म्हणून तो चिंता आनी आमी जाणाव कसलो देसवाट ह्या देवान रचलेल्या संवसारांत जाता. मोगाच्या आयच्या वांजेलांत जेजू इस्रायल परजेक इजाया प्रवाद्यान वापरलें दाखमळाचें काल्पनीक वर्णन तो हातीक घेवन आपणाच्या शिसांक आनी लोकांक एक विशेष संदेश दिवंक फुडें सरता. ह्या दाखमळाच्या वापरींत आमकां देवाची अगणित महिमा तसो अपरिमीत मोग हाची वळख जाता. तितले मात्र न्हय, प्रधान याजक आनी मालगड्यांची बेजबाबदारी आमकां हांगासर कळीत जाता.
देखून जेजू ही वापार सगळ्यांक सांगना ब्रगार वंजल म्हणटा प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगड्यांक तो ही वापार सांगता. तर आमी आयच्या ओपारी विशयांत थोडो नियाळ करया. धनी दाखा म्हळ्यासो वर्तो मोग करता म्हूण आमकां ह्या ओपारेंत दिसून येता. ह्या आमकां कळीस जाता कशें म्हळ्यार हो धनी दाखा म्हळो मोलाक घेता वा भुमी मोलाक घेता थंयसर दाखा म्हळो लायता आनी उपरांत वय घालता गाण्याक फोंड कोणता आनी उपरांत पारो करूंक एक बुरूज तो बांदता. जे कितें एका दाखा मळ्याक जाय ते सगळें तो थंयसर फावो करता आनी उपरांत हो दाखा मळो तो वखलांच्या अधीन करता. वखलांक ह्या दाखा मळ्याची जबाबदारी तो दिता. दाखा मळ्याचे आपणे मोग केल्ल्या ह्या दाखा मळ्याक हेरांक वखलांच्या दवरचें म्हळ्यार खंडीत जावन हो धनी विशेष रितीन ह्या वखलांच्यांक पाथी येता. ताका बरोवसो आसा की हे वखलाचे हो म्हजो मोगाचो दाखा मळो बऱ्या रितीन पळयतले आनी फळ दिवचो वेळ येता आसतना म्हाका फळ पावीत करतले म्हूण तो पाथी येता आनी अशें हो दाखा मळो तो तांच्या अधीन करता. पूण फळ दिवचो वेळ येतना कितें जाता? आमी आयकल्ल्या प्रकार हो धनी आळांक धाडटा. फळ वस्तू वखलांत तावन घेवन धनयाक पावीत करूंक म्हणून आळांक धाडल्या वेळार कितें थंयसर जाता? आमी पळयता हे वखलांचे सगळो दाखा मळो आपणासो म्हणून ते लेखून जियेतात. तो धनयासो म्हूण ते लेखिनात आनी देखून ते त्या आळांक धनयान धाडल्या त्या आळांक धरतात, एकल्याक पपायतात, दुसऱ्याक फातरायतात आनी तिसऱ्याक जिवेशी मारतात. पळय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या दाखा मळ्यांत कितें घडलें? हो दाखा मळो धनयान वखलांच्यांक वावर करूं म्हूण दिल्लो, सांबाळूंक म्हूण दिल्लो. पूण हे वखलांचे हो सगळो दाखा मळोसो आपणासो म्हूण चिंतून धनयाक फावो तो मान ते दिनात आनी ताच्या आळांक ते पपायतात, जिवेशी मारतात आनी सगळो दाखा मळो आपणासो कन्न घेवंक ते फुडें सरतात. निमाणे तो धनी आपणाच्या पुताकच धाडटा आनी पुताक पळयलेंस ते जाणात ह्या पुताक आमी जिवेशी मारले जाल्यार सगळो दाखा मळो आमचो जातलो म्हूण तो ते समजून घेतात. आनी अशें तो धनयाचो पूत म्हूण तांकां कळीत आसल्यारय ते ताका स्विकार करनात, ताका ते धरतात, ते दाखा मळ्यांतून ताका भायर व्हरतात आनी जिवेशी मारतात. आनी अशें ते चिंतात की सगळो दाखा मळो आमचो जातलो म्हणून. इस्रायल प्रजा एक दाखा मळो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. प्रधान याजक आनी लोकांचे मालगडे तांची जतन करूंक म्हणून देवान नेमलेले वावराडी जावन आसले. पूण ते कितें चिंताले? सगळो दाखा मळोच वा सगळी इस्रायल प्रजाच आमची म्हूण ते चिंताले. ही देवाची प्रजा न्ही, आमची म्हूण तांच्या करण्यांनी ते चिंताले. आनी देखूनच देवान दिल्ले उपादेश न्हय आसता, उपादेशा वयर उपादेश, रुली रेग्र वयर रुली रेग्रोत आनी सडीत कर्ण ह्या इस्रायल प्रजेचें जिवीत, लोकांचें जिवीत ताणें कश्टांचें केल्लें. आनी आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता ते तांचे कश्ट हळू करूंक एक बोट सयत ते दिनातले. म्हणजे लोकांचें बरेंपण तांकां पडोवन वचोंक नातलें. इस्रायल प्रजा एक दाखा मळो आनी ह्या दाखा मळ्याची जतन करूंक
या मालगड्यांक आणि प्रधान याजकांक देवान जबाबदारी दिल्ली, पूण ती जबाबदारी ते बऱ्या तरान पाळिनात. बदलाक ही परजस आमची, आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी चलयत म्हूण चिंतून ते दनयाकच विसरतात आनी आपणाची जबाबदारीच ते विसरतात. आनी देखून तवळ तवळ देव आपणाच्या परजेच्या जतनाये खातीर प्रवाद्यांक धाडटा, आपणाच्या दुतांक धाडटा आनी अशें ह्या मलगड्यांक प्रधान याजकांक तांची जबाबदारी समजून घेवचे खातीर तो तवळ तवळ ह्या वावबऱ्यांक तो धाडटा. पूण हे प्रधान याजक आनी मलगडे त्या वावरड्यांक त्या प्रवाद्यांक लेखिनात. कित्याक जर तर तांचे उतार तांणी आयकले तेन्ना देवान सांगल्या बरी तांणी चलोवंक जाय. हें तांकां नाका आसलें, लोकांनी आपणे सांगल्या बरी चलोवंक जाय म्हणून ते चिंताले आनी अशें ते तांकां आयकोंक तयार नासले. देखून तांणी जायत्या प्रवाद्यांक फातरायले आनी जिवेशी मारले. निमाणें कितें घडलें? निमाणें आमी जाणाव आपणाच्या परजेचो देव इतलो मोग करता म्हणून देव आमकां दाखोवन दिता ताच्या एकल्याच पुताक धाडच्या मरी फात. आनी निमाण देव चिंता की आपणाच्या पुताक पूण ते आयकतले. पूण ते आयकले की सगळो दाखो म्हणलो आपणासूच म्हूण चिंतून बसले ते जेजूचे उतार आयकूंक ते फुडें सरले नात. जे कितें दाखो म्हळ्यार जालें तेंच जेजूच्या जिवितांत घडलें. तांणी देवाच्या पुताक पळयलो, मेस्साय येवंक आसा म्हूण ते जाणा आसले. पूण जेन्ना मेस्साय आयलो, जेजू आयलो, सोडवंदार आयलो, ते ताका वळखले तरी ताका स्विकार करूंक ते तयार नासले. तांणी ताका धरलो, बांदलो, शहरा भायर ओडून व्हेलें ताका आनी जिवेशी मारले, कुर्सार मारले. आनी तांणी चिंतले सगळो दाखो म्हणळोच आमचो जातलो. देवाक ह्या संवसारांत कितेंच अधिकार ना, सगळो अधिकार आमचो म्हूण एका रितीन तांणी समजलें जावंक पुरो. आनी देखूनच देवाच्या पुताक तांणी जिवेशी मारलो. तर आनी एक सवाल आमकां उदेंक पुरो. हें पुरो जाताना देव खंय आसा? देव कित्याक उगे बसलो? आपणाच्या एकल्याच पुताक जिवेशी मारता आसतना देव कित्याक जबाब दिना? वय आमचें चिंताप जायते फावटी ओपारींत आसल्या जापी बरी. जेजून विचारतना त्या नश्ट्यांक तो धनी कितें करतलो? तो येतलो, नाश करतलो, दाखो म्हणून तांचे तावन वणकाण घेतलो आनी दुसऱ्यांच्या अधीन तो करतलो म्हूण तांणी जाप दिली. पूण त्या जापीक जेजूची कसलीच प्रतिक्रिया ना. जेजू दुसरोच एक विशय उगडाप करता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयल्लो फातोर जावंक पावतलो, मुल्या फातोर आपणाच्याच विशयांत तो सांगता. आपणाक ते नाका म्हणून काडून उडयतले, शहरा भायर व्हरून जिवेशी मारतले, पूण आपूण जावंक पावतलो मुल्या फातोर, आपूण जावंक पावतलो सुडवंदार मनशा कुळाचो म्हणलें सत तो उगडापें करता. आनी अशें दाखोवन दिता की देव मनशा बरी चिंतिना, कित्याक तो मनशाचो अपरिमीत मोग करता. हर एका मनशान बाचाव जायचे म्हूण जावन आसता ताची खुशी, आनी त्याच पासून तो ताच्या पुताक तो ह्या संवसारी धाडटा. हर एका मनशाक आपणाची चूक वळखून घेवन जिणी परिवर्तन कर परत देवा थंय येवंक आनी सत्साचें जिवीत जोडूंक देव हर एका रितीन प्रयत्न करता. देखूनच ओपारेच्या त्या लोकांची प्रतिक्रिया आमची जाल्यार देव आपूण सगळ्या संवसाराचो मनशा कुळाचो बाप आनी म्हजो पूत जेजू सुडवंदार आनी तो कुर्सार मेल्लो हर एका मनशाक सत्साचें जिवीत फावो जावंक म्हणून तो आमकां ह्या ओपारी मुखांतर उगडापें करता. तर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमकां आयचो संदेश कितें? देवान सुंदर संवसार रचला,
आणि आमच्या स्वाधीन तो केला. तो रुता करचे आमचे काम जावन आसा आणि आमी समजूंक जाय की आमी रुता करता आसतना आमी ताचे धनी न्हय, बगार वावराडी. देखून वावराडी देखून हो संवसार आमी जागृतकायेन सांबाळून दवरचें, ताचो बरो प्रयोग करचें म्हणून आज आमकां संदेश मेळटा. दुसऱ्यान देवान आमकां विविध जबाबदारी दिल्यात. याजक जावन, रिलिजियस जावन, लायक फुडारी जावन, समाजांत मुखेली जावन, कुटुंबांत एक आवय बापूय कुटुंबांत मुखेली जावन आमकां विविध जबाबदाऱ्यो दिल्यात. आनी ह्यो जबाबदाऱ्यो आमी बऱ्या तरेन समजून घेवन त्यो जबाबदाऱ्यो आमी परिपूर्णतेक हाडूंक जाय. आमीच धनी म्हणून लेखीन आसतना आमच्या हाताखाल आसलेल्या लोकांची बेपरवा करनासतना, तांकां कश्टान घालनासतना, तांकां कठिनायेन चलयनासतना मोगान आमी चलोवंक जाय. हो जावन आसा दुसरो संदेश. आनी तिसरो जावन आसा आमी दाखवाल म्हणलें आमी ओपून घेवंक जाय. आमी दाखवाल देखून, सोम्याची दाखवाल देखून आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या जाग्यार रोयलां वा लायलां. थंयसर आमी वाडोवन आमी बरें फळ दिवंक आमी तयार जावंक जाय. आमी मात्र फळ दिवचें न्हय, आमी हेरांकी फळ दिवंक कुमो करूंक जाय. ही जावन आसा आमची जबाबदारी. तर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया की आमची जबाबदारी कितें म्हूण आमी समजून घेवंक, आमी कितें आमच्या जिवितांत करूंक जाय, कितें देव आमच्या जिवितांत आशेता, कितें फळ आमी दिजय म्हूण जावन आसा बापाची खुशी. हाका जायचे सर्व रितीचे आशिर्वाद कृपा बेसांवा खंडीत जावन तो फावो करता. पूण आमचें थंय बरें म्हूण जावंक आसूंक जाय. तें बरें म्हूण सदांच रस देवा आमी सदांच बरें फळ दिवचें तसलें दाखवाल जावचें तसलें भाग आमकां फावो कर देवा म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानावर आमी मागया. आमेन. देखून उबी रावात. आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक, सर्वोदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुपुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र करबीस पावलो, अंकार मरितान जल्मलो, पोंच प्रीत खालतणे कसले, ताका कुसाल सुटलो, तो मेलो ताका किपिलो, तो मेले मदी देवलो, सेत सामरांतलो जिवन जालो, सर्गात सुटलो, सर्वदा उपोच्या उंचांक बसला, थंय तांची आनी मलांची मुसबी करून घेतलो. सतमंता पवित्रत्म्या कतोलीक पयसबे भक्तांचो एकतार, पतकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणो, देव आमचो धनी आनी आमी ताच्या दाखामळ्याची वावराडी, आमी ताचे विश्वासी वावराडी जावन जियोंक आमकां कृपा आनी बळ गरजेचें. देखून आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पाप साहेबान बिस्पानी आनी सर याजकांनी तांच्या कळमीत नासलेल्या वावरा मारिफत पवित्र सभा ह्या संवसारांत फळादी करूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सत, नीत आनी भावबांदपणान सदांच उखल धरून तांचे मतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे समाजींत विविध संकश्टांक वळख जावन कश्टूंच्या भावा भयणींक तुजे कृपेन भर. तांणी सर्वांनी सदांच तुजेर विश्वास दवरून जियेवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांनी आनी भुरग्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी चत्रायेन आनी बऱ्या मनान सांबाळून बरी जिणी जियेवंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेक अनवारांक आनी अवघडांक वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींक सदांच तूं राखून व्हर. तांची सेवा करतल्या वैजांक, नर्सांक आनी सर्वांक तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या शेतांत उर्बेस्त वावराडी जावन
सेवा दिवंक आनी तुझे राज परगट करूंक कृपा लाभय म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कसकी आणि वैयक्तिक गरजा पासून आमी मागया. सर्गींच्या बापा बाबरतान तुझे हुजेर वसारली आमची मागणी दयेन मानून घे. तुझ्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर धाड अशें आमी सर्वांनी तुजे खुशे परबने जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सोम्या तुका दी कितें हांव जावं काणीक म्हजी. हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव. उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रां तुझ्या. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रां तुझ्या. म्हाका आस्ताव भेटोवन दिता स्वादीक तुजी सेवेक सोम्या हांव मागता. सोम्या तुका दीव कितें हांव जावं काणीक म्हजी. हातां बोटां सरून तुका हाडून येता हांव. उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. म्हज्या मोगाळ बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पत विदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस बचादवाक सर्वस्पोदेव मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ही सर्वनेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां तूं अदीक अदीक पवित्र कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद वेदराणी ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवंकारी मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सरकारी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय. उंसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतास ताका जय.
बापा करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक बेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कर्रचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta så gott purgatoria. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पोर आम्ही परगडता Somia Jesu आमी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती बोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मोरये देवाचे मये संगती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दी घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दयकुनी जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागणे आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय कित्याक सुटकी पुतवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक Amen. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवय असो एकामेकाक एकवट असो आनी माया मोग असो गुर्त जावन शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पळोवना पूण जेवतनाच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Mo kalzan peton aso
प्रार्थूया. सर्वपदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारावर बी आमची काळजां दुस्कायेन बरो आणि आमचे क्रिस्ती जिवीत घट आणि फळादीक जाव. आमचे कान जवान कशें जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावू. असले रूपांतर या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागताव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. आमेन. बसून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोटुका. सोम्यामी बेता कीर्तुची गाता. उपकाराक सर तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. उतर तुझे आम्या आमीन आम्या करना. तुत्रांक हे बरेची बापाक महिमान दिता. सुम्या आमी वयता कीर्त तुझी गाता. उपकाराक जर तुझ्या अर्गा दिता. वाटेन तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. तुझे सोलून मोगान तुझ्या रावून संदेश तुझो गाजून आदर मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे आवार मोरे आशीर्वाद दियांका. Men kursaci kurvin ur mukam chidwa am chindas mantlen. Bapache putache ne poitat min chinavi. Amen.